कसोमिया वंदन तुका दनिया सगळ्या पृथ्वीच्या रस्तारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा म्हणून घेतावा आम्ही सगळ्या सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता सद्याकडचो सो आयतार आज आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जे कोणा मागतान बसेलान सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या संदर्भार आमी मागया विशेष करून मागया अर्गां मीस भेटयता फाबियन जेस्सी मेंडोन समियार तांचेर ते बसून मागता आसतना 18 वर्सांचो जल्माचो दीस आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्गां सावन एमिसाचें बलिदान भेटयता डॅझलिन फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूर ताचेर ते बसोती मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन भोंवरतीसोर आमी आमच्या देवाक हरसूंक आनी अर्गां बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवाक मानूच्याक नितळ काळीज गरजेचें म्हणलो संदेश दिता पातकांच्या बोलवण्यातावन पयस रावन देवा आनी मनशांच्या सांगाताक जियोवंक गरजेची कृपा जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया वायटांतून खोटेपणांतून अलग रावन देवा सवे सुम्य सवे जियोवंक जयाची कृपेदिनी मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून ह्या वक्ता मागया हे संदर्भार मिसाचें बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया मगळा जेजू तुजें उतर आमकां वायटांतून पयस रावंक आदार दिता पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर आमी पश्चात्तापावता दुखदान बक्षाने मागण म्हणटा सोम्या काकुळका मगळा जेजू तुजें उतर आमकां तुजे सभे सदांच एकवटान सांबाळटा हे उतराचो आमी मोग करिनातल्या खातीर ताचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापावता सोमी बक्षाना मागण म्हणटा क्रिस्ता काकुळका मगळा जेजू बरें करूंक तूं उलो दिताय बरेपणांत तुजो सांगात पेल्याक दिवंक बरेपणांत तुजें हजारपण पेल्याक दाखोवंक तूं आमकां आपणे दिताय पूण आमी बरेपण करूंक सुकल्या सोम्या बक्षाना मागण म्हणटा सोम्या काकुळका सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा उंचरी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोळ वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता
सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया एक घडी परतोडे दांपे आमच्या आमच्या घरसंघातील विशेष करून मागे जे कोणा मागताना बसेला सोडास कडून त्यांचे बसवत आम्ही मागे सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ देवा प्रामाणिक आणि सद्या काळजांनी तू रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फवत असले बिडार आमी सांगच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेश्वरान मैजेक आनी आरोणाक म्हळें एका मनशाचे कातीचेर झूज वा फोड वा कत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा देखून ताका याजक आरोणा लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय. ताका मातयेचें कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगे नासतना सोडूंक जाय. ताणें आपल्यो मिशो दांपूंक जाय आनी अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एकसुरो जिवंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जिवंक जाय. देवाचें उतारें. Musu asro सर्वेश्वरा सिडवणेच्या आनंदात तू म्हाका भरताय. तूच म्हजो आसो सर्वेश्वरा सिडवणेच्या आनंदात तू म्हाका भरताय. गुन्यांवाचे बोगसाणे जर मेळ्ळे पातकाचे खत जतून काडले तो मनीस बाकी सर्वेश्वरा मुखार जाका गुन्यांव ना जाच्या अंतस्करणांत कपट ना तो कितलो बाकी. तूच म्हजो आसरो सर्वेश्वरा सोडवणेच्या आनंदात तू म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो. म्हजे पाताक हांवें लिपोवन धरले ना. हांवें म्हळें सर्वेश्वरा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पाताक भोगशिलें. तूच म्हजो आसरो सर्वेश्वरा सोडवणेच्या आनंदात तू म्हाका भरताय. तूच म्हजो आसरो सर्वेश्वरा सोडवणेच्या आनंदात तू म्हाका भरताय.
सा पावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. सुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारय म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासता सोमेस्ताच्या फायद्याक पडाशें सर संगतींनी सकणाक मानता तशें चलता. अशें सोमेस्तां बाचाव जावच्याक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता तशें तुमी म्हजो फाटलाव करा. देवाचें उतर हे. देवाचे वळख करा. Alleluia, 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 alleluia. उडे प्रवादी आमच्या मोदे उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सरस प्रादोष वर्तमान प्रकट करून म्हणजे मोठा निकाळी स्तंभ पवित्र कर. सर्वेस पोत तुमचे सोबे आसूं. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस एक कोटकार जेजू ससी येवन ताचे मुखार सर पडून अशें परत लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका पडन म्हणें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपेस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हणें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शिदा याजकासी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फॉर्मायलेली काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पण तो भायर गेल्लो सगळे इतल्यांनी खबर प्रकट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुऱ्या सुवातांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारय कुशीचो लोक ताचे ससी येवन सासतालो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, 2020 वर्स 2020 आमी जाणाव मार्च म्हयन्यांत कोरोना पिडा आमच्या गांवांत विस्तारली. मार्चाच्या 22 तारीखेर एका दिसाची कर्फ्यू लॉकडावन हांगासर आसा जाल्लें आमच्या प्रधानीन अनाउन्स केल्लें. ताच्या उपरांत कंटिन्यू 40 दीस लॉकडावन जालें. कोरोना पिडा एणे तेणे 1, 2, 3 केस आमच्या कुडयाळांत दिसून आयिल्ल्यो. भारतांत ती विस्तारून आसली. ह्या वेळार सरकारान ही पिडा आनीक विस्तारूंक नजो म्हणल्या दिशेन थोडी कानुनां, थोडी रिवाची, थोडी रिती हाडल्यो. न्ही क्वॉरंटायन, मागीर कितें म्हणलें थोडें मास्क कंपल्सरी, एकल्या दोगांनी रावूंक ना, विंगड पयस सर जाय, गॅप धरून बस जाय, अशें जायते रिस्ट्रिक्शन्स, निर्बंध सरकारान हाडले. कित्याक ही पिडा विस्तारून वचो म्हूण. तुमी जाणांत परगांवांत आयिल्ले पर्यंत क्वॉरंटायन रावचें आसलें, घरच्या एका सपरेट कुडांत रावचें आसलें थोडे दीस, आनी कुटुंबाच्या सांद्या सांगी तांकां मेळोंक नासलें.
जेवण पर्यंत भायर व्हरून दवरचें आसलें असली परिगत आसली परगांवांतल्यान आयलो कोणी एकलो गांवाक आयलो म्हणटा आतां ताचे पयस धांवताले पयले लागीं धांवन येताले सबवड लागीं चॉकलेट हाडल्यान गी कांवक हाडलां गी म्हणून पूण कोरोनाच्या त्या काळार आयलो आमगेरेनांतल्या पुरो म्हूण मागोवन नासले आमगेरेनांतल्या पुरो म्हणून काही थोड्यांक पॉझिटीव आयलें जाल्यार कितें करताले पॉझिटीव आयलें जाल्यार एक खबर कोणाक पावली जाल्यार थंय तावन ॲम्ब्युलन्स ताण येताले आनी ताका जाळ घालून म्हणले बरी धਰਨ जबरदस्ती ॲम्ब्युलन्सार घालून व्हरताले खंय वेळां कितें म्हणून खबर नातली हेणे तेणें भायर वचोंक नातलें संपूर्ण लॉकडावन गेल्लें हे संदर्भार जायत्या जाणांचे मार पडलेले आसा वेहिकलां रावून PDO जावंक पुरो वा पंचायत अधिकारी जावंक पुरो वा हेल्थ ऑफिसर जावंक पुरो मार्ग देगेर रावताले बेथांक गण घेवन आनी एक वेहिकलार येतल्यांक सुसेगाद मारलेलें आसा पक्षीकेरे पेंटीन तिथींसर जंक्शनार रावून सभारांक मारलेलें हांवें पळयलां कित्याक म्हळ्यार ही पिडा विस्तारून वचो काही थोड्यांनी म्हाका तांचो अनुभव थोड्यांनी उल्लेख केल्लो आसा मुंबईंत एकलो मेडिकल चलोवन आसलेलो व्यक्ती ह्या पिडेक वळख पॉझिटीव आयले म्हूण सांगून पॉझिटीव ताका येवंक ना बगार थंयसर थोड्यांक आयलेले म्हूण सांगून तांकां सकाळी धरून ॲम्ब्युलन्सार घालून व्हरून आस्पत्रेन घाल्या उपरांत तांकां ICUन गेलें आनी ICUन मनीस तांकां पळोवंक येवंक ना धाकटे नर्सां पर्यंत पयस थावनूच येवन तांकां कितें दिवंक आसलें पयस थावन उडयतालीं खंय मास्क आनी तांचे पुरा फेस मास्क आनी पुरा घालून ती येतालीं कोण येतात म्हूण कळनातलें असले परगतेंत तांकां ताण लागल्यार उदक पर्यंत दिवची गत नासली आनी थंयसर तांकां वॉशरूमाक वचूंक जाय जाल्यार बोब मारल्यार ती तांचे मास्क काडिनातलीं देखून हंतरुणारास थंयसर तांच्यो कुडीच्यो गरजो तीर्सेतालीं असल्या संदर्भार एसींत मस्त थंड आसा त्या ICUंत ह्या युवान आग काडून आसतना कोणी तरी आमकां कुमके घेता काय कोणी तरी आमकां पोटाक कांय इल्लेशें उदक दिवंक येता काय कोणी आमकां पोटाक कांय इल्लें खावंक दिवंक येता काय म्हणून ते राखून आसताले खंय अशें एक दीस हो मनीस तोडवंक ताका नासतना ICUचे बागी लोक तें करन दुसऱ्या माडयेर तावन उडोवन सांगिनासतना धांवलो खंय सांगिनासतना धांवून लिपोवन रावलो खंय सुमार 15 दीस ताका सुदून आसलें खंय पूण ताका कोरोना नासलें पूण कोरोना आसा म्हणल्यार त्या एका चिंतपान एका म्हणटात बरें शंके म्हणटात बरें तातूंत ताका थंयसर गेल्लो आनी तो म्हणटा जर तर हांव 4 दीस सुकोवन धांवनातलो जाल्यार आस्पत्रेंत सुकोवन धांवनातलो जाल्यार हांव मरतो आसलो आज हांव जिवंत आसतो ना मरतो आसलो कितें की देवान म्हाका तो अवकाश दिलो धांव म्हणून हांव धांवलो आनी 2 माडी येतान उडलो पूण जाल्यार म्हाका कांय जावंक ना देखून हांव देवाक अर्गां दिता म्हणलो तो मुंबयचो एकलो मनीस आनी हांगासर गांवांत ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आस्पत्रेंत दाखल जाल्ले आसात तांचे लागीं विचारलें जाल्यार म्हणटात मनीस जाल्ल्यांक असली परिगत येवंक नजो कोरोना म्हणून म्हाका बोगनातलें हांव ICUंत आसतना पूण मास्क घाल्लें तें काडिनातलें ऑक्सिजनाचें आनी तें बेल्ट घालून हांगा नाक पुरा चिरून वतालें पडटालें तें काडया म्हळ्यार कोणी काडूंक येनातलें तितलें ल्हानशें मास्क ह्या नाकाच्या इड्यान भरतना तें पडटालें काडूंक जायनातलें आनी कांय इल्लें उदक पिया म्हळ्यार मास्क काडूंक कोणीय लागीं येनातलें नर्सां पर्यंत पयस थावन टॅबलेट आमकां दितालीं उडयतालीं आनी आमकां जेवंक आनी खावंक अप्रूपशें मास्क काडटालीं आनी हांगासर जाल्यार कुडीच्यो गरजो तीर्सोंक सोडिनातलीं असली परिगत कश्टांची आनी आमी एक एकले त्या अंतुळनारार जियेतना आमी वांतावंगी मरतावंगी आमी फाटीं घरा येतावंगी म्हणून चिंतून कंतिस्त जाताले हांव आमच्या घरच्यांक चिंतताले हांव आनी घरचो मनीस केदाळ येता की वाट पळोवन आसताले हांव 1 घंटो न्ही फादर 2 घंटे न्ही 3 घंटे न्ही 24 वरांनी हप्त्याचे हप्ते ते एकसुरे करसिताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो ते म्हणटात करसिताना आमी वांतावंगी ना म्हणलें तें आमकां भोगतालें जर तर वाचून उरलो जाल्यार म्हजें पूण म्हणलें चिंताप म्हाका भोगतालें
म्हणून वाचून आयलेले थोडे म्हणटाले आनी थंयच एडमीट केल्ल्यांत सुमार अर्देवासी लोक पिडा नासतना अशेच खंतीन अशेच बेजारायन अशेच वळवळ्यान थोडे म्हणटात उतर प्रायाचे मनीस आमकां येवं म्हळ्यार जायना थंड म्हळ्यार जायना ते येसेंत आमींत मुतल्या तुळणार आमींत न्हिदल्या आनी बेडशीट बदलितले कोणूच नातले असले संदिग्ध परिस्थितीत इवान आक्कोण आमचे रगत गिठे जावन आमी मोरल्या वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन अशे जायते जण मेल्ले आसात म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पण सरकारान कानून मात्र तांचे कितें रुल्स मात्र सडील केल्यो नात अशें जायतो लोक मरण पावलो तेजे उपरांत जायते कोरोना आयलें म्हणून जाल्यार आतां लोक कॅर करना कित्याक कॅर करना बियान लोकांक कळीत आसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर लोकांक कोरोना म्हळ्यार कितें कळीत नातलें कोरोना कशें आसा कोरोना आयले पुरो मरतात म्हूण लोक भियेलो देखून तो लोक जाता तितलो पयस रावलो आनी कोरोना आयलेल्याक आपुणूक वसोंक ना ताकाय पयस गेलो कुटुंबाची वसोंक नात आनी अशें जायतो लोक कुटुंबाचो विंगड जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मरण पावलो आनी आज हेजे पयलें वाचप आमी आयकतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोडाची पिडाई त्या समापान एक भिरांकूळ पिडा जावन आसली कोडाची पिडा दिसता कोरोना पिडा दिसना कोडाची पिडा दिसता कोरोना पिडा दिसना पूण ही कोडाची पिडा तवळ जेजूच्या काळार जावं ताचे फुडें जावं दी आनी थोड्या वर्सां पर्यंत त्या पिडेक वखद नातलें कोडाची पिडा तुमी जाणात कोडकारांक चडावत पिडा पांयाच्या बोटांक वा हाताच्या बोटांक लागची आनी सगळें आंग कुरगोवन वेचें कुसोवन वेचें पोट जावचें कुसचें थंयसर रेंदी जावची पू जावचो आनी देंवोन येचें आनी अशें आतांचे कुडके वचोन पांयाचे कुडके वचोन तो हात आनी पांय नातलेले बरी जातालो आनी वळवळोन जर तर पिडा चड जाली जाल्यार मरतालो नाजाल्यार हात पांय अर्दे उरोन वाचतालो तुमी जाणात आमी ल्हान आसतना कारकोळ पेस्ताक वयताले हांव कारकोळ पेस्ताक दुपादा कट्टे तो इगर्जे पर्यंत दोनी बगलेक असल्या कोडकारांक दवरताले असल्या कोडकारांक तांची दुर्गत त्या वतांत त्या वताच्या कर्कट्यांत ते आंतुळणारार त्या टारपालार न्हिदोन भोंव मारतना आमचे काळीज बिरमोतेन सुरसुरतालें 10 पयशे 5 पयशे आमी उडोवन वेताले हांव आनी तो लोक थंयसर वळवळटालो तुमी जाणात असली पिडा मारेकार आमच्या भुरगेपणाच्या काळार आसली जेजूच्या काळार कितली मारकार असली ना जायत देखून असली पिडा भिरांकूळ पिडा असली पिडा आयली जाल्यार कितें करी सई म्हणल्या विशांत हांगासर लेविताच्या पुस्तकांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मोइजेन एक आरोनाक कायदो दिलो कित्याक म्हळ्यार ही पर्जा ही इजिप्तांतल्यान पाशार जावन थंबांत रावताली पंगड जावन रावताली सांगाता समकताली सांगाता जियेताली सांगाता ती इज्रायला कुशीन समकत आसतना थोड्यांक ही पिडा लागली ही कोडाची पिडा लागली आनी ह्या संदर्भार मोइजेक आनी आरोनाक एक आखांत सुरू जालो ही पिडा सगळ्या लोकांक लागली जाल्यार कशें फुडें वचचें आतां पांयांक कोड लागलें जाल्यार कशें चलचें तांकां वखद खंय तावनाचें त्या मरुभुमींत कशें चलकोवचें अशें तांकां खंत भोगली आनी ते देवाक उलो मारलेल्या वेळार देवान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें जर तर कोडाची पिडा आयलोलो मनीस कातीचेर एक पोडू वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा कोडाच्या पिडेक जर तर बोटांच्या तकलेक पांयाच्या तकलेक जर तर खत वा एक पोडू दिसून आयलो जाल्यार तवळच्या कलार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा कोरोनाच्या काळार जर तर तुका कोंकली आयली शेळ जाली ताप आयलो जाल्यार देखून टेस्टाक धाडटाले न्ही टेस्टाक धाडटाले थंयसर तुका कारण आसा कोरोना लागला कोण ना म्हणून आनी अशें कोडूय कशें लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा देखून त्या मनशान कितें करी जाय ह्या जख आरोना लागीं वा ताच्या पुता लागीं कोणा लागीं दाखोवंक जाय आनी ह्या मनशाक कोड लागला म्हूण थारोवंक जाय आनी कोड लागला म्हूण कळ्ळ्या उपरांत त्या मनशान कितें करूंक जाय
कितें करूंक जाय म्हळ्यार ताका अशुद्ध म्हण परगट करूंक जाय, अशुद्ध म्हण परगट करूंक जाय आनी ताका पिंजलेली मस्तायकी न्हेसूंक जाय, आपले केस उखय नासतना ताणें सोडूंक जाय आनी आपल्यो मिशो धांपूंक जाय आनी अशुद्ध म्हण बोब मारूंक जाय। ताच्या हातांत एक तट्टें आनी एक बेत दिवंक जाय आनी एक कांपीण दिवंक जाय, कित्याक तो वाटेन चलोवन वतना कांपिणान वयतलो, कोडकार आयला म्हूण कळटलें आनी पळोवन धांवतले। भूक लागिल्ल्या वेळार तट्टें ते ओड्डायतले, थंयसर घाल्लें तें खातले। हातांत एक बेत, कित्याक आपले गायी सुणी लेवनांतले बरी धांवणूक तांकां सांगात दितलो। असली थोडी रिती रिवाज हाडल्यो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो। पळय कोरोनाच्या काळार आमकां हाडल्यो त्यो थोडी कानुनां, थोडी रुली रगरो आमकां कितल्यो कश्टांच्यो जाल्यो। त्याच मापान ह्या कोडकारांकी कोड लागलेल्या व्यक्तीकी आपल्या कुटुंबांतावन पयस रावूंक, आपल्या कुटुंबांतावन अलग रावूंक आनी पळय आपल्या कुटुंबा सांगाता, आपल्या पतीने सांगाता, आपल्या पुतान दुवा सांगाता आसलेल्या व्यक्तीक जर तर अचानक ही पिडा लागली म्हणून भायर घालो जाल्यार तूं खंयसर रावतलो। मार्गा देगेर हिणें तेणें माथ्यांत ताणें रावचें आसलें, सुण्याच्या आनी मनजातीच्या पासाक सांपडनाशें पळयचें आसलें। भूक लागिल्ल्या वेळार ताका वाटतलो कोणूच ना, अशुद्ध म्हण सकड पळोवन धांवतालो। असली परिगत देखून कोड लागलेलो मनीस म्हणटालो आपूण मेल्यार बरें, कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत सुण्याच्या की पास्ट आपणाची म्हणली कोणूच नात, आपणाच्यांनी आमकां सणून भायर घालां, अशुद्ध म्हण परगटलां। देखून हांव आतां मनशाचें जिवीत न्ही, बगर मन जातीचें जिवीत न्ही, ताच्या की पास्ट जिवीत जिवन आसा अशें ते करगो नासले, अशें ते मानसीक रितीन अशेंच ते शोशीत जावन आसले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो। सामाजीक रितीन मानसीक रितीन ते शोशीत जावन आसले, खंयच्याय मुख्य वाहनीक तांकां येवंक नासलें। असली परिगत तांची, असली परिगत असल्या कश्टांक ते वळख जाल्ले आनी आयच्या सुवातेन आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो। तसल्या एका कश्टांक वळख जाल्लो, तसल्या एक संदिग्ध परिस्थितींत सांपडलेलो एक कोडकार जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, कोडकार जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, कितें म्हणटा, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता, तुवें कुशी वेल्यार कित्याक तूं देव, सर्व तूं करूंक शकताय, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक शकताय, कोडकारांक नितळ करूंक शकताय, पिडेस्तांक गूण करूंक शकताय, थाप लागलेल्यांक थाप तूं निवारूंक शकताय, तोंट्यांक पांय दिवंक शकताय, कुर्ड्यांक दोळे दिवंक शकताय, आकुडलेल्यांक हात दिवंक शकताय, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक शकताय, देवसाराक धांवडोवंक शकताय, तर म्हजें कोडी तूं नितळ करूंक शकताय, तुवें कुशी वेल्यार। जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले, कित्याक तूं एक असायक परिस्थितींत आसलो, एक संदिग्ध परिस्थितींत आसलो, जिविताची आशा ताणें सोडुल्ली, जिविताची सगळीं स्वप्नां ताणें निर्फळ जाल्लीं। तसल्या असायक परिस्थितींत येवन जेजू लागीं भीक मागतना जेजूचें काळी सुसरेन भरलें आनी ताणें हात उबारलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो। पळया त्या मनशाक आपडून नजो तो अशुद्ध, पळया अशुद्ध मनशाक आपडून नजो कोड लागला, पण जाल्यार जेजू कितें करता, ताका आपडता। म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा जेजूचें वर्तेपण, जेजूचें दयाळ करणी, जेजूची काकूळटो, जेजूचो मोगवो आपूण नजो म्हणल्यार त्या व्यक्तीक जेजू आपडता आनी म्हणटा हांव तुका गूण करता, म्हाका खुशी आसा नितळसा, म्हाका खुशी आसा नितळसा, कश्टान पडनाका, रुदान करिनाका, वळवळ नाका, निराशी जायनाका, बरवसो सांडिनाका, हांव तुज्या संगात आसा नितळसा। म्हणून जेजू ताका आपडता, सगळें ताचें कोड नितळ जाता आनी जेजू म्हणटा वचून ह्या जगाक दाखय, कोणें तुका अशुद्ध म्हण परगट केल्लो आसा पळय ताका तूं दाखय आनी परत तुका मुख्य वाहिनी घेवंक शकतलोय, तुज्या घरा भितर वचूंक शकतलोय, तूं त्या थंबांत वचूंक शकतलोय आनी तुज्या कुटुंबा सवय रावूंक शकतलोय। वच वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां असले सुद्दां करणी करूंक आपणें दिता। ह्या मनशाक जेजून सांगलें कोणाकय सांगिनाका, कित्याक म्हळ्यार जेजूक जायतो वावर करूंक आसलो, थंयसर जेजूक पुरसत नातली, लोक हारी हारीन येतालो, देखून जेजून म्हणलें कोणाकय चड सांगिनाका,
पूण तो गेल्ले इतलो संतोश बरी जालो की तो इतलो कुशाल बरी जालो की तो इतलो उल्हास बरी जालो की तो सगळ्यांनी जेजूचें नांव परगट करूंक लागलो आनी अशें जेजूक उक्त्यान वचूंक भोव कश्ट जाले जाल्यार जेजू असलें काम करचें रावयना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोडाची पिडा मरेकार पिडा देखून ह्या कोडाच्या पिडेन शांक साखरी करतल्या खंडीत भागी देखून आमच्या मंगळुरांत पयले पोटी फादर मुल्लास आस्पत्रेंत एक कोडकारांचें वार्ड लेप्रेसी वार्ड म्हूण आसा केलें आतां न्ही जायते वर्सां फुडें कित्याक कोड लागतल्या मनशांक आदार दितलो कोणूच ना कोड लागतल्या मनशांक तांचे गाय नितळ करतलो कोणूच ना कोड लागतल्या मनशांक तांकां आपुडतलो कोणूच ना अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत आमच्या फादर मुल्लास आस्पत्रेंत कंगनाडेंत लेप्रेसी वार्ड सुरू केलें आनी थंयसर नर्सांनी सिस्टांनी ह्या जगांनी ह्या लोकांची सेवा करूंक सुरू केली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमार 20-22-25 वर्सां फुडें हांव बिदर आशिल्ल्या वेळार थंयसर हुनाबाद तालुक्याच्या जलसंगी म्हणल्या एका सेंटरान थंयसर हांवें थोड्या तेंपाची सेवा दिल्ली आसा थंयसर एक आश्रम आशिल्लें कोडकारांचें आश्रम तांचे मदें तांचे खातीर हांवें कांय इल्ली थोडी सेवा दिल्ली आसा बेतनी सिस्टां थंयसर आसलीं आनी थंयसर आमचे याजक आशिल्ले तांचे सांगाता ह्या कोडकारांचे गायी धुवचे ह्या कोडकारांचे गायी नितळ करचे तांकां वखद लावचें तांकां बँडेज घालचें तांच्यो दोळ्यांच्यो नाक्षो काडच्यो तांचे खाड काडचें तांचे केस काडचे असली सेवा हांवें थंयसर दिल्ली आसा पूण कांय थोडे म्हणटाले ती कोड तुका लागत जागृत कर देखून ग्लावज घाल मास्क घाल अशें म्हणटाले थोडे फावटी आमी ग्लावज घालताले थोडे फावटी ग्लावज घालिनातले पूण जाल्यार आमकां तें कोड लागोंक ना जेन्ना आमी बऱ्या दृश्टेन आमी काम करता जाल्यार आमी कांयच आमकां बाधक जायना कांय थोडे महान सांत आसात कोडाच्या पिडेन सेवा करतल्यांची सेवा करना आपणाक कोड लागून मेल्ले आसात ना म्हणना बरें करतना आमी कितें आपणावंकी तयार आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणात आमची कोलकत्ताची भगवंत तेरेस मदर तेरेसा म्हणटा आमी दार्जिलिंगाक रेतीरेक वेताली सोम्याक सोदून आनी ट्रेनीर ती आसतना सोमी तिका दिश्टी पडलो आनी म्हणलो म्हाका सोदून तूं दार्जिलिंग रेतीरेक वेताय हांव तुज्या गल्ल्यांनी कश्टून आसा हांव तुज्या गल्ल्यांनी वळवळून आसा ताका तूं वळखूंक शकनाय वच तुज्या पाटी गांवा कोलकत्ताक थंयसर गल्ल्यांनी रस्त्यांनी आसलेल्या कोडकारांची सेवा कर तांचे मदें हांव आसा म्हणलो जेजू आनी ती पाटी आयली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आतां फकत 5 रुपये घेवन एका वडाच्या रुखा मळा आपलें कापड आंतळून थंयसर पिडेस्तांक दवरून सेवा करूंक लागली आज आमची सगळ्या संवसाराची आवय म्हणटा तिका भगवंत कोलकत्ताची तेरेस मदर तेरेसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोडकारांची पिडा सेवा कोडकारांच्या पिडेस्तांची सेवा करन तांचे गायी धुवन तांचे गायी नितळ करन तांकां आसरो दिल्ली आनी सगळ्या संवसाराक आवय म्हण वाडलेली आमकां हर एकल्यांक प्रेरण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तिकाय जायते जाणांनी विचारलें खंय मदर तेरेसा तूं कित्याक हें करताय कित्याक तुवें करताय म्हाका 1.5 लाख रुपये दिता म्हळ्यार एका व्हडल्या मंथनाच्या मनशान म्हणलें की म्हाका 1.5 लाख रुपये दिता म्हळ्यार हांव ह्या कोडकारांचे गायी धुतो नासुल्लो नितळ करतो नासुल्लो सेवा करतो नासुल्लो तवळ ती म्हणाली की म्हाका 3 लाख रुपये दिल्यार हांव तें काम करती नासलें बगार हांव हें धर्मार्थ करता कित्याक म्हळ्यार ताचे तें हांव सोम्याक पळयता सोम्याची सेवा करता देखून हांव हें धर्माक करता म्हणाली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तिका जायत्यो प्रशस्त्यो फोव जाल्यो देखून तिच्या मेळाच्यो धर्म भयणी सगळ्या संवसाराक विस्तारल्यो आजुनी हें मिसांव काम ती करून आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आज जेजू म्हणटा कोडकार म्हूण सांगून आमी पयस दवरूंक नजो अनटच म्हणलो व्यक्ती आमच्या मदें ना देवान सगळे रचल्यात ते देवाच्या सरक्याचे आनी स्वरुपाचे सगळे देवा मुखार समासम देखून तो आपणातलो व्यक्ती तो अशुद्ध व्यक्ती आनी तो कोडकार तो कोरोना लागलेलो
तो एड्स लागलेलो तो ही पिडा लागलेलो ताचे गेल्यार आमकां पिडा येता ताका आपूण नजो ताका पयस करीजे ताची सेवा करी जाय म्हणून जेजू म्हणना बघा जेजू म्हणटा आउट ऑफ द वे तुमच्यो रुली लागलो उतरून वसा आनी कश्टांत आसलेल्यांक निराशी जाल्ल्यांक बरवसो सांडलेल्यांक आदार दिया कुमोक करा सांगात दिया तांकांय नव्या जिविताक हुरूप दिया आनी तांकांय जिवंक अवकाश करून दिया आनी खंडीत म्हजे मिसांव तुमी जारी करतल्यात म्हणून जेजू आज उलो दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तर आज जेजूची उतरां आयकतना आमी एक निश्चय करया आमचे लागले ते मसराचें रागाचें हग्याचें द्वेशाचें हंकाराचें खोड सगळें खाण उडया कित्याक म्हळ्यार सांपावलोक हंकाराचें कोड आसलें गर्व्याचें कोड आसलें सावलाक दमास्काच्या वाटेर ती सगळीं कवळां निकळून पडलीं आनी सादेपणाचो व्यक्ती तो जालो तशेंच एक थोडे फावटी आमकां तें करूं नजो हें करूं नजो हें करूं नजो म्हणलें कोड आमचें तें आसा जावंक पुरो तें सगळें अलग दवरन खोटेपण म्हणलें कोड पातक म्हणलें खोड वायट म्हणलें खोड तें विंगड दवरन तें खाण उडोवन आमचें तें नवें सावरुता करून कश्टतेल्या वळवळतेल्या बरवसो सांडलेल्या निराधार जाल्ल्या निराशी जाल्ल्या त्या मनशांक कुमोक करूंक जेजू बरी एकमेट फुडें दवरूंक जाय आसची कृपे दिनी विशेश करून ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रावया त्रिकदेवत हें आसुल्लो आमचो भावार्थ भक्तीन आतां आमी उसारया. 5 नंबर 5 एकाच देवाक सतमंता सर्पदवेदार बापतो सर्गानी प्रितमिसो दिसत्या ना दिसत्या सवस्तंसो रचणार अनेका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवा सकलो स्पुतो सर्गळादी बापातान जल्मला देवातान देवस वाडातान उसवाड खऱ्या देवातान विसरलो करदी तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैं भासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या सोडोने पासत सरकार तो देव आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंस पेला काल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निगे पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके एक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वरानी दिता अर्थ बापानी पुता तानी सला बापानी पुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एक पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेली सभे सतमंता पातकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. आमची सर मागणी ह्याच भावार्थान समी थंय दवरलेल्या अखंड भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आसा सगळी बापाच्या पांयां तळा दवरया समेन केल्लें बरेंपण आमी करूंक ताचो आदार आनी कृपा मागया. सर्गींच्या बाप्पा आख्या पवित्र सभेन ह्या संवसारी पैनान पातकाक ओडटा त्या सर संगतीतावन पयस रावन भाग्यवन जिणी जिवंक हेर प्रयत्न करचें मुखेलांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर मुखेल्या सांगाता आमी सर्वांनी सहकारान वावरूंक अशें एक भद्र आनी बलिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर बावडत्यांनी आमची कुटुंबां मोगाची आनी शेगुणाची मंदिरां करून पेसाडेशें कर. एकामेकाच्या गरजां पावचें बरें म्हूण आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकसुरपणान कश्टोंच्या समाजेंत अन्यायाक वळख जाल्ल्या जिणेंत निराशी जाल्ल्या आनी आशा सांडलेल्या आमच्या भावा भयणीच्या जिणेंत भरोशेचें किर्ण फांकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या युवा जनांनी तांच्या जिणेची पिडाशिडा अनवरां येतना कंगाल जायनासतना तांच्या शेवटा कुशीन धैर्यान मेट काडशें तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारे आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूची अपरिमीत मोवाळाय बघून समाधानाची आनी भरोशान भरलेली जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हाती धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बरदोळेत आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया
जे कोणा मागताना बसला सुगडा आसकडून तांच्या बसत मागया सर्गीचे भोवमुखाळ बापा तुझे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्वीकार करी संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसां कश्टान वरांमध्ये वळवळतेल्या लोकांक आदार जावंक तूं आपणे दिताय तुजे पुता जेजून आपणें दिल्लें मिसांव यथार्थपणी जारी केलें आनी सर्व कश्ट त्या लोकांक आदार दिलो त्या मापान तुज्या पुताची देख घेवन आमी ह्या संवसारांत अदीक वर्त्या मापान बरो असो सांडलेल्या लोकांक बरोसो दिवचे वावर करूंक कृपा लाभय म्हण मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. पान संख्या 119 119. हे सौम्या जीवन मुझे जे मका दिले पुंदिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे के तू सौम्या काळीज मुझे ते बोळे ते तुके काते ताजे सके तुझे मोगान तुझ्या सुते म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सद्पदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेत्या पयसोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोवमुखाळ बापा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गठाय मेळूं हे परी सर्गेचें नांव आमी जुळोवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सवय आमी जियेता भोंवतावानी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हीस तुजो मोग आमी भोगता बगार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो ताच्या पुना जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्याक आमी घेवंक शकल्या देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुठू भोगूंक आमी बरो शान रावता या पासोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता पवित्र बारांचो सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच तुका जय जय पवित्र घडी आमी समरंता भावा भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगतान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी
इकडे कितेंय मागता खंडीत आमी घेता पवित्रपणी ह्या रितीन वांटेली जावया सुमेची कृपा बेसांवां जोडया बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच प्री जेवण जातस ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासोनी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सौंड आनी श्रोणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीक टाईम कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैबा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी तांकां तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माया सांगाती तिचो पती बागे वचो जाय बागे नर्मदता बागे वचोता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरन कश्टतेल्या लोकांक वत्त्या मोपाची आदार आनी कुमोग जावंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून समयान शिकलेले मागणे सांगत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंत आमकां निवार दे करुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थ्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दी देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर सुमया जय क्रिस्ता देवाचे प्रभु में साकार संसार के दूजे पोपट करने का दिन दिस्मका निर्मेना कर
पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली कश्ट जाल्ल्या निराशी जाल्ल्या बरवसो सांडलेल्या मनशांक वर्ते मोबाचो आधार दिल्ली आमकांय तशेंच करूंक आपोवणी दितात ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सुम्या जेजू आमी अर्गां दिवया आमच्या मुखान बरो आमच्या काळजान तो आयला सुम्या आमच्या थंयत राव तुजे कृपेन आमकां बर तुजे उतरा काल जिवंक आमकां आदार दी तुजे सत्यान आमकां बर तुजी कुडीन रगत आमकां धैर्यानी घटाय दी म्हूण मागया ताणें केल्ले सर बरेपणाचो उपकार बावडया अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सर्व वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुम्या कुडयेत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सरपायंतले मरणादी पिड्यांतले विघ्ना अवघडांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या कल्चरातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या आयसो दीस पळोवचे बग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या हिमेसाचें बलिदान भेटोवचें बग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुज्या उतरा वरवीं आमकां दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या पवित्र एवकरिस्ती जेवणांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या फाटल्या हप्त्यान तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका विविध मनशां मुखांत आदारांनी मोग दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्या आमचो करो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं
तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे उपकार. पांसंको 217 217. मी वेता की तुझी गाता उपकारांचं तुझ्या गालिता वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आदर माता गवठाय जोडून सगळी कानान मोगान सगळ्या कुर्बे कष्टान दुखान तुझेर पातय मोगान सदा उर्बे सोम्या मी वेता की तुझे गाता उपकारांच तुझ्या गालिता वाटे तुझे सरो मोगान तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आदर माता Puta sove बगेन गुरुसाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो फाटल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका वरतो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत वरत्या पासून सहकार तुमी दिला ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पाठयतां देव बरें करूं म्हणटा आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा वरत्या पासून सहकार तुमचे जावन आशयता. फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंडाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंडाळांत तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या वरत्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी कुमक आदार वरत्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसोत समे लागीं मागून येतेश्ट बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.